प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 7वो विसवोर वोड 24 ते 30 पर्यंत. लूक चॅप्टर 7 verses 24 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तुम्ही कितें म्हूण ओरोनान पळोवंक गेल्ल्यात? वाऱ्यान आलता दोलता तसली एक बॅट ना तर कितें म्हूण तुम्ही पळोवंक गेल्ल्यात? नाजूक मोव वस्त्रां न्हेसलेलो मनीस ना, व्हड मोलाची वस्त्रां न्हेसतात आनी दोगांजान जी येतात ती राजवाड्यांनी असतात म्हूण तुम्ही जाणात. म्हणटच तुम्ही कितें म्हूण पळोवंक गेल्ल्यात? एका प्रवाद्याक? होय, आनी तो एका प्रवाद्या परस व्हडचो म्हूण हांव तुमकां सांगता. हो पळय, तुज्या मुखार हांव म्हज्या दुताक धाडटा आनी तो तुजी वाट तुजे फुडें तयार करतलो. अशें जाचे विशीं पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा. तो होच तो. तुमकां आनीक एक सांगता. बायलांक जाल्ल्या सगळ्या भुरग्यां भितर जोआन बातिस्ता परस व्हड कोण ना. तरी पूण देवाच्या राज्यान जी कोण सगळ्या परस ल्हान ती ताच्या वोन व्हड. तशेंच 2 उसूलदारांनी जोआंचो बातिस्म घेवन देवाची मानवड मानून घेतली. येवजून तांणी निरफोड केली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमान जे जेजून आमी आयकता ताजी सजमणी घेवचे पयलीं हेचे पयलीं कितें घडलें. आमी जाणो की जोआन बातिस्तान देवाचें उतर परगट केलें, लोकांक इस्रायल परजेक तयार केली जेजूच्या येण्याची. तांकां आपल्या मनाची नडसणी करपाक, तांकां आदार करपाक, तयार जावपाक, जेजूक येवकार दिवपाक हें सगळें केलें. आनी तेजे उपरांत कितें घडलें? जोआन बातिस्ताक हेरोद बादशाहान बोडकुडीन घातलो. आनी आतां भाव भयणीनो, जेन्ना जोआन बातिस्त बोडकुडींत आसा तो आतां एकदम जेजूचेर म्हणजे तो रागार जाता. तो जेजूक आतां म्हणटा आपल्या शिसांक धाडून, येवपाचो आसा तो तूंच ओ आमी दुसऱ्याची वाट पळोवंक जाय. अशें कित्याक केलें? जोआन बातिस्ताक देवान कोडीत केल्लें. ताणें सांगलेलें लोकांक की जेजू जावन आसा देवाचो पूत, तो मेसाया जावन आसा आनी हांव ल्हान जावंक जाय, तो व्हडतो जावंक जाय. आनी जेजू आतां सगल्यो मिलाग्री करता, देवाची शिकवण दिता, सगळीं बरीं कामां करतात. आनी तरी सुद्दां जोआन बातिस्त आपल्या शिसांक जेजू कडेन धाडटा बोडकुडींतल्यान आनी विचारता, येवपाचो तो तूंच ओ आमी दुसऱ्याची वाट पळोवंक जाय. आनी जेन्ना जेजू हें आयकता, जेजू आतां त्या शिसां फुडें सगळी बरी पेखणी करता, सगळी मिलाग्री करता आनी जोआन बातिस्ताची खबर धाडटा. म्हणटा वचोन जोआन बातिस्ताक सांग की ह्यो घडणो घडटात आनी जो कोण ताजेर आड ना, कोण रागार ना, कोण ताजेर भावार्थ चुकन आसतना ताजेर भावार्थ दवरता, तो एकदम सुभागी. आनी गेल्या उपरांत आयचें शिवर्तमान आमकां सांगता की जेजू आतां लोकां कडेन उलयतालो. तो आतां जोआन बातिस्ता वयर लोकांक कितल्यो बऱ्यो वस्तू सांगतालो. तो म्हणटालो तो एक व्हडलो प्रवादी आनी ताणें सगळें काम केलें. एक बरो मनीस आसलो तो. ताणें देवाची येवजण ताणें काबार केली. म्हणजे जें देवान येवजिल्लें तें ताणें सोंपयलें. आनी जेजू शेवटाक कितें म्हणटा? तो म्हणटा, तरी पूण म्हणटा, देवाच्या राज्यान जीं कोण सगळ्या परस ल्हान ती जोआन बातिस्ता व्हड. भाव भयणीनो, जेजू लोकांक सांगता की बायलां जाल्या सगळ्या भुरग्यां भितर जोआन बातिस्ता परस व्हड कोण ना. आनी ताजे फुडल्यान तो म्हणटा, तरी पूण म्हणटा, देवाच्या राज्यान जीं कोण सगळ्या परस ल्हान ती ताच्या वोन व्हड. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, आमी जोआन बातिस्ता वोन कशी जाता? जेजून सांगला की जीं कोण देवाच्या राज्यान जीं कोण सगळ्या परस ल्हान ती ताजे वोन व्हड. ती जोआन बातिस्ता कोण? पयलो म्हणटा जोआन बातिस्त सगळ्या बायलां परस आनी कोण असलो ना, कोण व्हड ना.
पूण आयज आमी सगळीं जी जेजूचेर बावर दवरता, देवाच्या उतराचेर बावर दवरता, आमी आतां जेजूचेर बावर दवरून आमचो आत्मो जेजू सारको जाला, आतां आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळा आनी आमी आतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाचें उतर आमी पाळटा, हें देवाचें उतर कोत्ता, आमी देवाचें उतर दुसऱ्यांक सांगता, देवाचें उतर परगट करता. आतां आमी देवाच्या राज्यान ल्हान जाता. आनी कित्याक ल्हान जाता? कित्याक जो कोण खालतो रावता, ल्हान रावपाचें म्हणजे कितें? खालतो रावपाचें. आमी समजा ल्हान म्हणल्यार आमी मोटकी रावली, वो आमी ल्हान म्हणजे कोण आमकां वळखना वय ल्हान म्हणटा आमी समजता. ना भाव भयणीनो, ल्हान म्हणजे आमी एकदम खालती रावतात. आमी आमकां खोशी आहा तें आमी करिना. जें देवाचें उतर सांगता, जें पवित्र आत्मो आमकां सांगता, तेंच उतर आमी कोत्ता, तेंच उतर आमी पाळटा आनी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिता. ती जावन आसा जोआन बातिस्तावन व्हड. म्हणटच आमी आतां जेन्ना जेजून जोआन बातिस्ता वयर इतली बरी उतरां उलयलो, पूण आयज जेन्ना तो तुका आनी म्हाका पळयता, जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, पवित्र आत्म्याच्या उदेशी आमी देवाचें उतर पाळटा, देव आमकां जोआन बातिस्तावन व्हड म्हणटा. कित्याक आमी आतां जेजूचेर बावर दवरून पवित्र आत्मो आपणावून आतां आमी देवाची भुरगीं जाता. तर भाव भयणीनो, आतां आमी देवाची भुरगीं जाल्या म्हणून आमी आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक जाय. आमची खोशी करपाची गरज ना, आमकां जाय देवाची खोशी करपाक. आनी देवाचें उतर जावन आसा देवाची खोशी, देवाचें उतर आमी पाळीत जाल्यार आमी देवाच्या राज्यांत आमी आतां व्हड जाता. तर आयज भाव भयणीनो, जें उतर आमी आयज आयकलां, जें शिवर्तमान आमी आयकलां, ताचेर आमी परतून नियाल करुया. देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून, आमच्या मनाचेर, आमच्या तोंडाचेर धरून हें उतर आमी पाळुया. फकत आयकून आमी आमकांच फटोवपाची गरज ना, पूण आमी गरज आमकां हें उतर पाळून. आनी जेन्ना आमी उतर पाळटा, खरेपणी आमी देवाच्या राज्यान व्हड जाता. देव आमकां आपली भुरगीं म्हूण मानता आनी सगळें जें देवान घडलां जेजू वरवीं तें आमकां फाव जाता. आनी मागीर एक दीस सगळींचें सूख भोगून पावता. तें हें आयज करपाक आमी फुडें सरोया, ह्या उतरान आमी रिगून रावुया, हें उतर आमच्या दिसपट्या जिवीत करुया आनी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.